सावरगाळ दाबाळ जीप आणि स्कूटरीमध्ये अपघात जालो. स्कूटर चलयतल्याक आगताक मरण आयलें. प्रदीप नायक हो करमणेचो तरणाटो आगताक गेलो. घडणुके उपरांत त्या वाठारांत तणाव जालो. लोकांनी जीप 2 वरां आडावन धरली. पुलिसांनी मध्यस्थी केली. सेसाच्या मॅनेजराक हाड व्हर करपी जीपीक अपघात जाल्ल्यान सेसा कंपनीन प्रदीपाच्या घरच्यांक आदार करचो म्हूण लोक मागतात. मंगळारा सकाळी सावरगाळ दाबाळ वाठारांत ही घडणूक घडली. जीपीन स्कूटरीक धपको दिलो. अपघातान पिड्ड्यार जाला तो तरणाटो प्रदीप नायक करमणेचो. तो आगताक गेलो. आणि तो विक्टीम तो डिसीज ताची बॉडी आमी ऑस्पिशियो मडगांव शिफ्ट केल्या फॉर पोस्टमॉर्टम फॉर्मेलिटीज आनी हाजेर आमी एक ऑफेन्स रजिस्टर केल्या आनी ड्रायव्हराक इमिजिएटली आमच्या स्टाफान अरेस्ट करून ताका आमी ताब्यात घेतले. अपघात जाल्ल्या ती खाजगी जीप खण कंपनीच्या वेवस्थापकाक हाडपाक वापरताली. पुलिसांनी ड्रायव्हराक अटक केल्या. कंपनीन प्रदीप नायकाचे फामिलीक अर्थीक आदार करचो म्हूण लोक मागतात. अपघात जालो थंय लोकांचो जमाव जाल्ल्यान वातावरण तापलें. अजून पर्यंत अशें कितले फावट जालें पूण कोयलोन आमकां केन्नाच हेल्प केलो ना म्हणून आमी कोयलोच्या सेजा मॅनेजर इतली ह्या बेजार आसा की हेल्प करिना म्हणून. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार हांगसर स्पीड ब्रेकर घाला म्हणून आमी कितले फावटी सांगलें. स्पीड ब्रेकरूय घालपाक तयार. सगळे मेळून गांवचे लोक सगळे मेळून आमी सेजा मॅनेजर वचपाचे आसा कितें तेन्ना पळोवया तो कोयलो मेळटा काय आनी कोण तेंगेले आसते. अशी जर हांगसर ट्रान्सपोर्ट एक्सिडेंट जालो म्हणून कोयलो येयना पूण ट्रान्सपोर्ट फाल्यां आडयल्लो जाल्यार कोयलो 5 मिनटां भितर पावतालो. परिस्थिती पळोवन पुलिसांनी मध्यस्थी केली. सध्या विलेजांचो डिमांड आसा की कॉम्पेन्सेशन तांकां मेळपा जाय आनी तांकां आमी सांगलें की डेप्युटी कलेक्टरान एक मिटींग अरेंजमेंट करून दवरल्या आनी फॅमिली स्टाफ ही फॅमिलींक लोकांक आपयल्या फॉर डिस्कशन. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक. गोंयांत 2 भाशा आसल्यार गोंयच्या उदरगतीक बरी दिशा मेळटली अशें मत राज्यपाल भारतवीर वांचून उक्तायलां. कोंकणी भाशा मंडळाच्या वर्धापन दीस सुवाळ्यांत उलयतना राज्यपालान हें मत उक्तायलें. मुख्यमंत्र्याक सगळो अभ्यासक्रम दिवन सुद्दां कोंकणींतल्यान D.Ed अभ्यासक्रम सुरू करपाक सरकारान कांयच करूंक ना अशी टिका कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन आचार्यान केली. कोंकणी भाशा मंडळाचे विंगड पुरस्कार ह्या वेळार भेटयले. कोंकणी भाशा मंडळाचो 41वो वर्धापन दीस सोमारा मडगांवां रवींद्र भवनात मनयलो. भाशा मंडळाचे वेगवेगळे पुरस्कार राज्यपाल भारतवीर वांचून भेटयले. कोंकणी भाशा मंडळान गोंयकारां मदीं एकचार घडोवन हाडपा खातीर वावुरचें अशें राज्यपालान मागलें. Language and each culture should contribute to the overall unity and cohesion of our country. Someone very rightly said, one language sets you in a corridor of life. 2 languages open every door along the way. It has been said rather incisively that you can never understand one language until you understand at least 2. Perhaps to take it further, I feel it would be appropriate to say to have another language is to possess another soul. कोंकणी D.Ed अभ्यासक्रम चालू करपा खातीर सरकारान कांयच करूंक ना अशी टिका भाशा मंडळाचो अध्यक्ष चेतन आचार्यान केली. अप्रिय शिशुवर्ग 1 शिशुवर्ग 2 हांचे खातीर जो अभ्यासक्रम तयार केला तो आमी सरकारा कडेनूय दिला. तो बालवाडीत आनी अंगणवाडीत आस्पावन घेवन थंय राबोवपाची गरज आसा. अजून गोंयांत कोंकणींतल्यान D.Ed ना तें सुरू करपाची तयारी मंडळान दाखोवन ताचो अभ्यासक्रम तयार करून मंडळान मुखेलमंत्र्या कडेन दिल्लो. विधानसभेत मुख्यमंत्र्याक उतर दिवनूय अजून मेरेन कांयच जायना हाची आमकां खंत आसा. मडगांवच्यान प्रुडंटा खातीर प्रतीक परब. दिवचलच्या सरकारी कचेऱ्यांनी कर्मचारी सकाळी वेळार पावनात ही गजाल सोमारा सिद्ध जाली. दिवचलचो आमदार नरेश सावळान मामलेदार PWT, सब रजिस्ट्रार आनी हेर कचेरींनी अचकीत भेट दिली. चडशे कडेन 1-2 कर्मचारीच आसले. परत अशें जालें जाल्यार विधानसभा अधिवेशना वेळार हो मुद्दो मांडटलो अशी शिटकावणी आमदार सावळान दिली. पयले फावटी गव्हर्मेंट ऑफिसांनी विजीट केलें. बरोबर 9:30 पावले. अशें दिसलें की चडशे स्टाफ आतां मोजना इतले म्हणजे एखादो 1-2 बी अशे उपस्थित आसले पूण चडशे स्टाफ एबसेंट आसले. मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर, BDO, PWDचे ऑफिस, सब रजिस्ट्रार, त्याच बरोबर CDPO ह्या ऑफिस CDPOन जर पळयलें जाल्यार 11 स्टाफ आसा तातूंतलो एकटोच आसलो. हे जर पळयलें जाल्यार खूब परिस्थिती गंभीर आसा. कारण
पलीकडचो एक धाक आसा एडमिनिस्ट्रेशनाचेर ते जर पळयलें जाल्यार खंय तरी सरकार खंय तरी ढिलें पडटा अशी आयज हांगासर परिस्थिती दिसून आयिल्ली आसा. परत एकदा येता त्या विकान परत आमी विजीट करतले आनी त्या विजिटान समजा जर ते एबसेंट मेळ्ळे जाल्यार मात्र विधानसभेन आमकां हो आवाज उठोवचो पडटलो आनी सरकारा फुडें मांडचें पडटलें. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.